दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षकांनो उगडा आसा आमी दवरया. देवाची कृपा आमकां सांगात हाडटा. तुमी ह्या घडये तुमचे मोबायल उक्ते कर या टॅब उक्ते कर या कसले इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स या टीव्ही उक्ते कर. तुमी हे कार्यक्रम पळोवन आसल्यार हे एक देवाचें आपणे म्हणून तुमी उडास दवरा. जो आमच्या वांजेलान 15व्या वर्सांत 16व्या वडीर समी जेजू म्हणटा तुमी म्हाका वेंचून काडूना हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सान वचसय उरचें तसलें फळ तुमी दिसय म्हणून हांवें तुमकां विंचल्यात. हय मोगाचें न्हू उरचें तसलें फळ दिवच्या खातीर समया जेजून विंचून काडलेल्या न्हू आमी सांगाता मेळोन हो वेळ फळां बरीत रितीन आमी करसुया. जेजू खऱ्या दाखवाली ती एकवटान जेजू बऱ्या गवळ्याच्या हिंडाच्या त्या गोपांत आमचो वेळ आमी करसुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्तान दिवची बरोन वमतोच्या मापान तें जिवीत बरोन वमतोच्या मापान संतोष आनी बरोन वमतोच्या मापान दिवची ती कृपा सदां काळ तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो. एक गीत आमी गावया. वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाड दाखय तूं वाड दाखय सौम्या. हय सौम्या तूं वाड दाखोवचो देव जावन आसाय. तुवें आमकां म्हळाय हांवूच वाट हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. हय सौम्या जेजू तुज्या वाटेन आमकां चलय आनी आमी सुरक्षीत आमच्या सर्गेंच्या देवा बापा सरसी सासणाच्या जिविताक आमी प्रवेश करतले. हांव हय सौम्या जेजू तुजें तें आसा संपूर्ण सत तें सत आमकां उगडापें कर. तुज्या सतांतय आमकां पवित्र कर आमकां भाग्यवंत कर बरी भलायकी दी. हर एक सर्गींच्या आशिर्वादान तूं आमकां फोव कर. तुजें तें आमकां मेळटा जिवीत भरोन वमतोच्या मापान तें जिवीत मेळटा. म्हणजे आमची हर एक पिडा शिडा गूण जाता. आमचे दुखी पयस सरतात. आमकां वेडो गेल्ल्या बंदडेतान आमकां सुटका मेळटा. आमची मानसीक पिडा गूण जाता. हय समी जेजू तुजें थंय आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. बरें काम फावो कर. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो कर. आमचें काम करूंक गिन्यान म्हत्व जाणवाय बुदवंतकाय उगडास सकत दी. बरेंकन शिकोवंक जाणवाय बुदवंतकाय उगडास सकत जें कितें आमी शिकता तें बरेंकन परिक्षेनी बरोवंक त्या स्पर्धांनी त्या इंटरव्यूआंत आमी पास जायशें कर. हर एक आमची येवजणे पंथाक पावय. आमचें म्हणल्यार घर करचें आमचो म्हणल्यार जागो करचो. त्या जाग्यार एक भांयकडून बरें उदक मेळचें थंयसर बरें तोट शेतां बाटां करचीं. बरो वेपार वयवड करचो आनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक वचून जोडचीं. दिसपडतो ग्रास सोडचो. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर समाज सेवा करूंक दुर्बळ्या धाकट्यांच्या गरजांत पावोवंक सेवा करचे कामांत हर एकांत बापा तुज्या भुरग्यांक तूं सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भोव मोगाच्यानो कशीं आसा तुमी सगळीं. देवाचें उतर आयकूंक आनी म्हज्या सांगात नियाळ करूंक तुमी तयार आसात गी. तर मोगाच्यानो म्हाका एकल्यान एक सवाल विचारलेलें पयलें तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तें सवाल जावन आसा कित्याक पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या बाळपणा विशयान ह्या ताच्या ल्हान प्रायर ताणें कितें केल्लें त्या विशयान चड आमकां वाचूंक मेळना. कसली वस्त्रांचो न्हेसलो कितें तो जेवलो कोणा सांगाता तो भोवलो कोण ताजी इश्ट हें सगळें आमकां वाचूंक मेळना. पूण उपरांत जेजूच्या मरणा विशयांत आनी पुनर्जिवंतपणा विशयांत आमकां जायतें वाचूंक मेळटा. हें कित्याक म्हाकाचें न्हू हें कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक मोगाचें न्हू आमच्या मुखार दवरता समया जेजून जोडलेलें वर्तें जैत. समया जेजून जैत जोडलें पुनर्जिवंतपणाचें
आनी त्या पुनर्जिवंतपणांत म्हाका तुका भागीदार केलां हें जावन आसा सगळ्या मनशाकुळाच्या चरित्रांतच मात न्ही सगळ्या सृश्टींतच भोव वर्तें आनी श्रेश्ठ घडीत जावन आसा. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरगातावन देवान आमकां निवारी जाय म्हणून आमी मागून आसल्या. ह्या दिसांनी मात न्ही गेल्या तर एका वर्सा जावन आनी देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. थोड्याच दिसां आदीं कोविड-19 वॅक्सीन ते लोकांक दिवंक सुरू केलां. आमच्या भारत देशान लगभग एका दिसाक 30,000 लोकांक ते वॅक्सीन दिवंक सुरू केलां. ही एक बरी खबर जावन आसा. कित्याक ह्या वरवीं कोविड-19च्या नासाचो आरंभ सुरू जाला म्हणटात. द एंड ऑफ कोविड-19 हॅज बिगन विथ दीस वॅक्सिनेशन ऑफ कोविड-19 म्हणटात. आमकां ह्या व्हायरसांतावन बॅक्टेरियातावन व्हड पिड्यांतावन व्हड कश्ट संकश्टातावन व्हड खरगांतावन आमच्या विरोधीतावन आमच्या दुस्मनातावन आमकां सुटका जायची. हे मोगाचें आमची आशा आनी आमचे अत्रेक जावन आसा. तर मोगाचें स्वामी जेजू आमच्या अधीक वर्त्या वैरीचेर आमकां जैत लाभयता. आमचे वर्त वैरी जावन आसा मरण. स्वामी जेजू मरणाचेर जैत व्हरता. स्वामी जेजू पातकाचेर जैत व्हरता. स्वामी जेजू देवसराचेर सैतानाचेर ताच्या खोटेपणाचेर आमकां जैत व्हरता. आनी त्या वरवीं म्हाका तुका देवा बापातय तो आमकां राजी करता. स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांतय आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणांतय आमच्या जिवितांत आसलेली मालदिसांवां तो बदलून बेसांवां आमकां फावो करता. आमच्या जिवितांत आसली खरगां पयस कर आमकां सर्ग फावो करता. आमकां यमकणांतले बाचाव करून सासणीक जिवीत तो दिता. आमच्या जिवितांत असल्या शिरापांतले आमकां बचाव करून आमकां तो आशिर्वाद फावो करता. आमच्या पातकाच्या त्या शिक्षेंतले आमकां आसच्या त्या सासणीक ख्यास्तींतले तो आमकां निवारता. आनी आमकां आंज्या बडवांचो मरियमायेचो सांत भक्तांचो सासणीक परजळाचो महिमेचो कुरव आमकां मेळासो करता. देखून मोगाचें पवित्र पुस्तक चड उलयता स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणा विशांत आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा विशांत. आनी आमी उडास दवरिजी स्वामी जेजू म्हणटा आसतना स्वामी जेजू जावन आसलो राय, प्रवादी आनी याजक. 3 महान बिरुदां ताची जावन आसात. 3 ग्रेट टायटल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. तो जावन आसा राय, तो जावन आसा प्रवादी, तो जावन आसा याजक. आनी हे 3 संगती हे 3 विशयी आमी आयकता. तुमी चित दिवन आयकलां जाल्यार खंयच्याय बाळशाक या व्हडांक पवित्र स्नान दिता आसतना स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान याजक नव्यान पवित्र स्नान घेतल्यांक मागतात. तुका हांव स्वामी जेजू क्रिस्ततय राय जावन याजक जावन आनी प्रवादी जावन मागता म्हणा. म्हणजे स्वामी जेजू स्पश्ट तरान तो जावन आसा राय, तो जावन आसा प्रवादी, तो जावन आसा याजक. तो जावन आसा प्रवादी आनी याजक. ह्या विशयान म्हाका आनी एक फावटी आमी नियाळ करया. पूण आज आमी नियाळ करया स्वामी जेजू जावन आसा राय. तर राय म्हळ्यार ताची राजवडकी कसली, ताचें प्रभुत्व कसलें, ताची गरिमा, ताच्या राजवडकीची ताच्या प्रभुत्वाची गरिमा, ताचो प्रदेश कसलो ह्या विशयांत मोगाचें आमी नियाळ करता आसतना आमी जाणाव संवसारांत मोगाचें राय आसात. तांची राजवडकी चलयतात, तांचें प्रभुत्व चलयतात. ह्या दिसांनी राय आनी राजवडकी चलोवचे तितली राज्यत्वां प्रभुत्व उणी जालीं जाल्यारय ह्या दिसांनी विविध देश आसात. आनी त्या देशांनी त्या देशांचे राज्यत्वां आनी प्रभुत्वां ते चलोवन आसात. आनी स्वामी जेजू ह्या सर राज्यत्वां प्रास मोगाचें तो वर्त जावन आसा. कित्याक स्वामी जेजू आरंभ आनी शेवट जावन आसा, आल्फा आनी ओमेगा. वेळ काळस ताचे तावन आरंभ जाले. वेळा काळाच्या की पुर्वीं तोच आसा, वेळा काळा उपरांतय स्वामी जेजू आसा. आनी स्वामी जेजू थंय सगळें रचन जालें. जें कितें अस्तित्वाक आयलें तें सगळें स्वामी जेजू क्रिस्त थंय अस्तित्वाक आयलें म्हणून कोलोसेकारांत बरयल्या पत्रांत पयल्या अवस्थरांत आमी वाचता आनी उत्पत्ती बुकांत पयल्या अवस्थरांत आमी वाचता. देवान सगळें रचलें आनी तो देव भोव वर्त जावन आसा. सर राजवडके प्रास तो वर्त जावन आसा. संवसारी राज्यत्वां प्रभुत्वां थंय आमी कितें पळयता, तांचे थंय आमी पळयता राजकीय सकत आमी पळयता. आनी तांचे थंय आमी पळयता संवसारी ग्रेस्तकाय, भांगार, दिरवें, रुपें, पयशे, आस्त, बदीक हे आमी पळयता. आनी संवसारी राज्यत्वांत आनी प्रभुत्वांत आमी पळयता सोजेर आमी पळयता, शिपाय आमी पळयता. तांचे खातीर दुश्चच आसलें, दुस्मानां सांगता दुश्चच आसलें. दुस्मानाच्या देशांचेर, दुस्मानाच्या त्या राज्यांचेर आक्रमण करूंक तांचे थंय पाडाव करचेच आसलीं. अस्त्रां आमी पळयता, मिसायल्स जावं की टँकर्स, ह्या एअरफोर्साची ते फ्लायटां आनी बॉम्ब्स आनी
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन्स आमी म्हणटा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, आनी सॅटलायट वॉरफेअर आनी स्टार वॉरफेअर, आनी आमी पळयता तांचे ती पळयता कोणाक ते चलवयतात तांकां तांच्या हाता सकला घालतात, तांकां गुलाम करून घेतात आनी तांचेर ते जुलूम करतात. तेंच देवाचें राज म्हळ्यार समिया जेजूचें राज म्हळ्यार तें मोगाचें न्हू, ह्या संवसारी राजा बरी न्ही, तें राज दुसऱ्यांत जावन आसा. कित्याक पिलाताक समिया जेजून स्पश्ट तरान सांगलें जावन आसा, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय, म्हजें राज सर्गीचें. आनी त्या सर्गींच्या राजांत आमी कितें पळयता, आमी पळयता सेवा, आमी पळयता सॅक्रिफीस, आमी पळयता आमी थंयसर आमी पळयता दैवीक मोग, आमी पळयता थंयसर आमी पळयता दैवीक शांती, दैवीक समाधान, दैवीक राजी संधान, थंयसर आमी पळयता बोगसाणें, थंयसर आमी पळयता खालतेपण, थंयसर आमी पळयता सादेपण, थंयसर आमी पळयता पवित्रपण, थंयसर आमी पळयता निश्कळपण, थंयसर आमी पळयता भाग्यवंतपण, थंयसर आमी पळयता भावार्थ, पातयेणी, विस्वास, भाव बांदवपण आनी एकामेकाच्या गरजांत पावचें आमी पळयता. तर मोगाचें न्हू, आमकां स्पश्ट जाता संवसारी राज्यां, संवसारी राज्यत्वां, संवसारी प्रभुत्वां आनी सर्गींचें सर्गींचें राज, ह्या सर्गींचें प्रभुत्व हाच्या मदें जायतो तफावत आसा. कसलो तफावत आसा? संवसारी राज्यांत आमी पळयता लोक रायाचें संरक्षण करता. रायाच्या संरक्षणा खातीर संवसारी मनीस कितें जाल्यार करूंक तयार, आपलो जीव जाल्यार दिवन रायाक चे संरक्षण करता. तेंच आमी पळयता सर्गींच्या रासांत रायस परजेचें संरक्षण करता. रायस परजे खातीर जीव दिता. राय परजेचो जीव काडिना, बगार परजेचो जीव राखोंक, सांबाळोंक आनी तो वाडोवंक भरत्या मापान, वमतोच्या मापान तो जिवीत आसा करूंक आपल्या परजेचें राय वावरता. आनी आमी पळयता संवसारी रायान ती वर्ती स्वप्नां आसतात, येवजण्यो आसतात. ती येवजण्यो पूर्ण करचे खातीर, संपूर्ण करचे खातीर संवसारी राय म्हळ्यार आमच्या आधुनीक काळांत संवसारी ते प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या राजकीय फुडारी आमी म्हणटा, त्या राजकीय पार्टेचे मुखेली ते कितें करतात, लोकांची स्वप्नां, लोकांचे ते चिंतनां, लोकांचे ते आशा कशें करी मॅनिपुलेट करतात. इंग्लिशान मॅनिपुलेट म्हणजे कोंकणीन आमी म्हणचे कितें, ते आपल्या फायद्याक सरी ते तांकां ते वापरतात. दे मेक यूज ऑफ देम आनी तांकां संपूर्ण तरान पिळटात आनी तांचें शोशण ते करतात. पूण सर्गींच्या राजांत देवाचें उतर मोगाचें न्हू वर्तें जावन आसा, श्रेश्ठ जावन आसा. हर एक देवाच्या उतरां प्रकार थंयसर चलता. आनी संवसारी राज्यांत आमी पळयता रायाक या तांच्या फुडाऱ्यांक मेळोवंक तितलें सुलाभ न्ही. तुमी केदाळा तरी आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक मेळ्ळ्यात गी, तुमकां मेळोवंक साध्य आसा गी. या आमच्या प्रेसिडेंट कोविड आसा थंयसर, कोविडाक तुमी मेळ्ळ्यात गी, मेळोवंक साध्य गी. तुज्या जिवितांत केदाळा तरी आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा येडियुरप्पा, BSY येडियुरप्पा, तुमी ताका मेळ्ळ्यात गी, तुमकां मेळोवंक साध्य गी? साध्य ना. थंयच मोगाचें न्हू, सर्गींच्या राजान राय जावन आसा आमचो समी जेजू क्रिस्त, ताका तुमी मेळ्ळ्यात गी, खंडीत जावन मेळ्ळ्यात, परतून मेळ्ळ्यात, कितले पटी जाय मेळ्ळ्यात, सगळ्यांनी सांगाता मेळ्ळ्यात. सगळ्या संवसारार 750 करोडाचे चड लोक आसा जाल्यार सकट लोकांनी सांगाता त्या रायाक मेळ्ळ्यात. तसली सकत त्या रायाक आसा. हर एकल्यांक प्रत्येक रितीन, विशेष रितीन, वैयक्तीक रितीन ताणें मेळ्ळ्यात. आमच्या कंप्युटराचेर जर म्हाका जायते विंडोज ओपन केल्यार तें स्टक जावंक साध्य आसा. पूण समिया जेजू तें रायान ती असली पदवी आनी सकत आसा की सर काळाच्या मनशाक हाज्या पयलें जल्मोन मेल्ल्यांकी आनी मुखार जल्मांतल्यांकी, आतां जिवंत आसतल्यांकी सगळ्यांकी एकाच काळार प्रत्येक रितीन, विशिश्ट रितीन आनी वैयक्तीक रितीन मेळची शाती ताका आसा. मात न्ही तो तांकां मेळटा आनी तांची आशा तो संपूर्ण करता, जर तर ताका तुमी उलो मारशात जाल्यार. जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 33व्या वस्त्रांत 3ऱ्या वळीत, जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3, तसो रायांचो राय सर्वपदवीदार देव म्हणटा, तूं म्हाका उलो मारतलो आनी हांव हजर जातलो आनी तुका कळीत नासलेले गुंडाळेचे घूट हांव तुका उगडापण करतलो. देवाच्या राजांत मोगाचें नांव हांव आनी तूं प्रवेश जाल्ल्या वेळार आमकां वैयक्तीक रितीन आमचो राय आमकां मेळटा. पूण मोगाचें न्हू, समिया जेजून त्या पोन्स पिलाताक स्पश्ट केल्लें जावन आसा, म्हजें राज ह्या संवसाराचें राज न्हय. कित्याक पिलातान ताका विचारलें जावन आसा, होय गी तूं एक राय गी. समिया जेजून ताका स्पश्ट केलें जावन आसा, होय हांव एक राय, सताक रुजवात दिवच्या खातीर हांव आयलां, पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें राज न्ही. म्हजें हें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार संवसारी रायांक
संरक्षण दिवंक कशें ताचे शिपाय झुजतले की त्याच रितीन म्हजे शिपाय झुजते आसले. जर तर म्हजे राज सर्गींचे राज जाल्यार म्हज्या बापा लागीं हांवें मागल्या म्हजो बाप ही सर्गींचे फौजी धाडटा आसलो. पूण म्हाका न्हू तो सर्गींच्या राजांत बोगसणेचो राय, सोबतणेचो राय, सगळ्या लोकांक पातकाच्या बंदड्यांतले देंवसराच्या सांकलींतले जाळांतले सुडका दिवच्या खातीर, मोर्न नाश करच्या खातीर, पातक नाश करच्या खातीर, पातकाची शिक्षा नाश करच्या खातीर म्हाका न्हू तो ह्या संवसाराक आयिल्लो जावन आसा. देखून म्हाका न्हू हांवें तुवें जर तर त्या सर्गींच्या राजाचे नागरीक जायचे जाल्यार, समिया जेजून स्थापन केल्या त्या सर्गींच्या राजाचे नागरीक जायचे जाल्यार हांवें तुवें कितें करीचें. म्हाका न्हू जर तर आमी भारत देशाचे नागरीक जायचे जाल्यार कितें करूंक आसा. आमी जाणा नागरीक जायचे जाल्यार आमकां आमचें आधार कार्ड जायचें न्ही, आमकां आमचें पान नंबर जायचे, आमकां आमचें पासपोर्ट जायचे, आमकां आमची म्हणली एक ID आसा वय मू. जर तर सर्गींच्या राजाचे नागरीक हांवें आनी तुवें जायचे जाल्यार आमची ID कितें, आमची ID जावन आसा म्हाका न्हू पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्लो हर एक व्यक्ती देवाच्या राजाचो नागरीक तो जाता. देखून जुहांच्या वांजेलांत 3ऱ्या वस्वरांत आमी वाचता निकोदेम म्हणलो एक व्यक्ती फारिझेव तो सानेद्रीन सभेचो सांदो समिया जेजू लागीं तो येता आसतना दिसाक येवंक ताका भिरांत दिसली, खावजेनी दिसली वा लज येलो, रातीक तो आयलो. ताका जेजून ताका कितें म्हळें. जुवांचो वांजेल 3रा वस्वर 3री ओळ, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. निकोदेम निकोदेम सतत हांव तुका सांगता तुवें परत्यान जल्मल्ले करीत देवाच्या राज्यांत तो रिक्सो नाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उपरांत जेजू तें ताका स्पश्ट करता तूं उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत तो रिक्सो नाय. म्हणजे निकोदेमान कितें करूंक आसा, उदकान आनी आत्म्यान जल्मा जाय. उदकान म्हळ्यार कितें, म्हाका आमकां ल्हान आसतना पवित्र स्नान दिलां. हांवें तुमकां येदोळस म्हळ्यार पवित्र स्नान दिता आसतना ह्या चाकान म्हळ्यार हांव तुका पवित्र स्नान दितां समिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं राय याजक आनी प्रवादी. सांगलां वय तेन्ना तूं ल्हान, तुका तें समजोना, हेरांनी तें आयका लागीना कोणना. पूण तूं वाडटा आसतना जेन्ना तूं जाणा जाताय तुवें समिया जेजू क्रिस्त थंय पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन ते रावण्याचो सक्रामेंत झटचो मात्र न्ही, तुवें खरेपणी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन तुवें एका राया बरी जियेजय, तुवें एका प्रवाद्या बरी जियेजय, तुवें एका याजका बरी जियेजय. तेन्ना खरेपणी सर्गींच्या राजाचो तूं नागरीक जाताय. आनी हो पवित्र आत्म जावन आसा तुजी ID पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय. तर पवित्र आत्म्यान भरलाय. यू आर बॉर्न अगेन, यू आर पेंटेकॉस्टल, यू आर एडवेंटिस्ट, यू आर फुल गॉस्पल, यू आर एन इव्हँजलिस्ट, यू आर अ पेंटेकॉस्टल. अशें सांगता आसतना मोगाचें न्हू तुमी चिंती नाकात तसल्या पंगडाक तुवें वचा जाय म्हणून. आमी जाय कॅथोलीक. कॅथोलीक म्हळ्यार कितें सबार जाणां कळीत ना. कॅथोलीक म्हळ्यार इन्क्लुसीव, देर इज नो एक्सक्लुसिविटी, इन्क्लुसीव, सगळ्यांक आटापोवचें. म्हणजे हांवें तुवें पवित्रान अभिषिक्त जावचें म्हळ्यार बॉर्न अगेन, हांवें परतून जल्मा जाय. आय एम एन एडवेंटिस्ट. एडवेंटिस्ट म्हळ्यार राखोन रावा जाय समियाच्या येण्याक. समी जेजू परतून येतलो वय तो तुतरीच्या नादाक समी जेजू प्रत्यक्ष जातलो आकाशाचेर आनी आमकां सगळ्यां सासणाच्या जिविताक आपोवन व्हरतलो. आमी जाय पेंटेकॉस्टल सदांच पवित्र आत्म्यान बरोवन, पवित्र आत्म्याच्या देण्या प्रकार, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमचें जिवीत आमी जिये जाय. आमी जाय फूल गॉस्पल. गॉस्पल म्हळ्यार बरी खबर. समिया जेजून प्रगट केल्या बरी खबर आसा तशी हर एक देवाचो संदेश, जेजूचो संदेश पाळण त्या बऱ्या खबरे बरबी येतले. मात न्ही फूल गॉस्पल संपूर्ण तरान, परिपूर्ण तरान समिया जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे जियेतले हांवें आनी तुवें जायचें. आमी सगळ्यांनी जायचें. आमी बॅप्टायज जाल्लेले, भावार्थान पवित्र स्नान घेतलेले तसले व्यक्ती आमी जायचें. त्या दाळा हांव आनी तूं कितें जावन आसा देवाच्या रासाचे सांदे आमी जाता. म्हाका पळया देवान म्हणजे सगळो संवसार आसलो, हर एक रस्तो आसतना म्हाका देवान त्या वस्तूंक ताणें हुकूम घाली. उजवाड जावं म्हण तसो उजवाड जालो. देवान उजवाडा हुकूम घाली. सर तराची वनस्पती जावं दी म्हणटा आसतना देवान हुकूम घाली त्या रोकांक, झाडांक, तणाक, हर एका वनस्पती जावं म्हणटा आसतना वनस्पती जाली. त्या वस्तूक हुकूम घाली. पूण मनशाक रस्तो आसतना म्हाका देव आपणाक थंयच उलयता. तो सांतीसीम त्रिंदात, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा आपणा इस्त्याकच उलयतात.
आमी आतां मनशाक रचुया आमच्याच सारक्याचो आनी आमच्याच सुरपायचो. म्हणजे मोगाचें न्हू, देव मनशाक रचता आसतना देवा लागींच उलयता, मात न्ही देव आपणाच्या सुरपायचो आपणाच्या सारक्याचो म्हाका तुका रचता. धरणीच्या धुळींतलो आमकां रचलो तरी आमकां माथ्या तावन पांया पर्यंत धरणीच्या धुळीची ती कूड आसा तरी देवान म्हजे थंय तुजे थंय ताच्या जिवाचो स्वास फुंकला. त्या देवाचो स्वास रुहा म्हणटात हिब्रू भाशेन. रुहा म्हणजे देवाचो स्वास म्हजे थंय तुजे थंय आसा. जेन्ना हांव आनी तूं त्या देवा थंय जियेता, देवान दिल्ल्या स्वासा थंय संबंद दवरून एकवट दवरून त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आमी जियेता, तेन्ना मोगाचें आमी देवाच्या रासांत आसा. उगडामणाच्या बुकांत पयल्या वचनांत 5व्या वळीर आमी वाचता. बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 5 and 6. क्रिस्त आमचो मोग करता, ताणें आमकां आपल्या रगतान सोडयल्यांत आनी देवाच्या ताज्या बापाची सेवा करच्या खातीर आमकां एक याजकी राय कूळ केल्यान ताका जावं महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समया जेजू क्रिस्तान आमकां कितें केलां? देवा बापाची सेवा करच्या खातीर आमकां एक याजकी राय कूळ केल्यान. आमकां याजक केलां, प्रवादी केलां आनी राय केलां. तर मोगाचें न्हू, आमी आमच्या जिवितांत कितें कशें जियेचें? त्या रायाचे दूत म्हणल्या बरी जियेचें. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 5 वर्स 20 बळ म्हणटा, आमी क्रिस्ताचे दूत. वी आर द एम्बॅसिडर्स ऑफ क्रायस्ट. ताचे दूत, ताचे प्रतिरूप, ताची सुरपाई, ताचो आदेश आमचे थंय आसा, ताची परवडगी आमचे थंय आसा, ताचो अधिकार ताणें आमकां दिला, ताची पदवी ताणें आमकां दिला. देखून मंदरसून सांपावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा, तुमी क्रिस्ताची पत्रां, क्रिस्ताचो सुवाद, क्रिस्ताचो परमळ, तुमी क्रिस्तच ह्या संवसारांत. तेन्ना मोगाचें न्हू, आमी क्रिस्ताच्या राज्याचे सांदे जाता. देखून मोगाचें न्हू, देवान हो संवसार रचता आसतना बरो सोबीत सुंदर जावन रचलो जाल्यार ह्या संवसाराचेर, ह्या पृथ्वेचेर, ह्या रचनेचेर देवसरान प्रभाव घालो. देखून उत्पत्ती बुकांत आमी सुरवेर आमी वाचता, देवान सर्ग आनी संवसार रचलो, पूण ही पृथ्वी निराकार जाली, रिती जाली आनी अंधकारान बदली. रितेपण, निराकारपण, अंधकार ह्या संवसारांत आयलो. इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता. कारण कितें? आमी थंयसर वाचता एजेकिएल प्रवादीच्या बुकांत 20 आनी 8 वर्सांत 12व्या वळीर. तशेंच इजाया प्रवादीच्या बुकांत 14व्या वर्सांत 12व्या वळीर ह्या संवसाराचेर देवसराचो सैतानाचो प्रभाव आयलो. कित्याक सर्गार एक झूज जालें बऱ्या आंजा मदें आनी खोट्या आंजा मदें. बरें आंज आनी खोटें आंज झुजले आनी अकरेक खोट्या आंजांनी सर्गा वयलो जागो होगडायलो. कित्याक सांत मिंगेल श्रेश्ठ आंजबड्यो सगळ्या बऱ्या आंजबड्यो सांगात घालता. 3 2 वांटे सांगात घाल, 3 1 वांटे जावन आसल्या त्या खोट्या आंजां विरोध झुजोन तांकां सरकार तावन धरणीक शेवटिलो. आतां खोटें आंज धरणीक शेवटेल्यात. तांणी हो सगळो संवसार कितें केला? रितो केला, निराकार केला, अंधकारान भरला. देखून संवसारार देवसराच्या सैतानाचें राज्य आसा, खोटेपणाचें राज्य तें. देवाचें राज अंत करून ते हर प्रयत्न करतात, पूण मोगाचें देवाचें राज अंत जावचें ना. समया जेजून त्या देवसराक सैतान आपल्या कुर्साच्या मरणां थंय पाडाव केला. ही इज अ डिफिटेड एनिमी. तो एक सलवल्लो व्यक्ती जावन आसा. समया जेजू क्रिस्त थंय एकवटलेल्या वेळार मोगाचें न्हू, म्हाका तुका संपूर्ण तरान देवाच्या राज्यांत सांदेपण आसा, मात न्ही सैतानाच्या राजाचेर म्हाका तुका जैत आसा. माथेवाच्या वांजेलांत 12व्या वर्सांत 20 आनी 8 वळीर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 28. जर तर हांव देवसरांक धांवडयता जाल्यार देवाच्या पदवेन, तर जाणा जाया देवाचें राज तुमच्या मदें आसा. समया जेजू क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू आमकां संपूर्ण तरान सकत आसा, धैर्य आसा, भोळ आसा देवसरांक धांवणोवंक, देवसराच्या राज्यांचेर जैत करूंक. देखून जाकोबाच्या पत्रांत 4व्या वर्सांत 7व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7. देवाक खाल जाया, देवसराक आड रावा, त्या दळा देवसर सैतान तुमचे तावन फोळून धांवतलो. देवाक खाल जावचें म्हळ्यार मोगाचें देवाच्या राज्याकाल आमी येवचें आनी देवसराक आड रावचें म्हळ्यार हरी एक कातारान मोगाचें आमी आध्यात्मीक रितीन घट्ट जावचें. आमी रस्त्याक गेल्यार हांव सकाळीं 5 वरां उठून रस्तो उतरून थंयसर असल्या मैदानाक चलोंक वता. थंयसर जायते पेटे आसात, ते स्ट्रीट डॉग्स, बायले रस्त्या वयले पेटे. ते थोडे फावटी बोब मान कालकून घोंकून म्हज्या लागीं धांवन येतात. तेन्ना हांवें कितें करचें? एका स्थानी उबें रावन थेंकणो घालचो, पयर सरा म्हणून भियान धांवतात ते. तेन्ना हांव धांवलो जाल्यार धांवन येवन म्हाका सापतात.
म्हाका जेन्ना देंवसरांत भियान आमी धांवचे न्ही, आमी देंवसरां धांवडायचे तसले व्यक्ती हांवें आनी तुवें जाय जायी. देखून म्हाका जेन्ना आमी पळयता रस्त्यार वयता आसतना थंय पुलीस आसतात, पुलीस इंटरसेप्टर्स म्हणून आसतात. आयकलां तुमी हायवे इंटरसेप्टर्स आनी पुरा पुलीस आसले पळयलेंच कोण स्वर आसात ते भियान धांवोंक पळयतात. धांवलेंच तांकां पुलिसांक कळटा, तांकां धरतात. थोडे भुरगे आसात 18 वर्सां जावना, तांकां लायसन्स ना, पुलिसां पळयलें हात पांय कामतात आनी पयसल्यान वसळयतात. ह्या तांचे बाईक किल्ले हालयतात, तांकां कळटा हे भिवगरे म्हूण, बेगी येवन तांकां धरतात आनी तांकां फायन घालतात. पूण मोगाचें न्हू, आमी सर्गींच्या राज्याचे नागरीक. आमी जाणाव कोरिंथकारां बरयलें पत्र, पयलें पत्र 15:50 एक ओळ आमकां म्हणटा, आमी जाणाव तो सर्गींचो दैवीक घोटू तुतरीच्या नादाक मोगाचें न्हू सोमी जेजू प्रत्यक्ष जातलो. सगळीं मेल्लीं जिवंत उरतलीं आनी समया सांगता सासणाक जियेतलीं. त्या सलोनिकाकारां बरयल्या पत्रांत आमी वाचता, पयल्या पत्रांत 4व्या वसरांत 6व्या वळीर तुतरीच्या नादाक आंजबड्यांच्या त्या आवाजाक सोमी जेजू प्रत्यक्ष जातलो आनी आमकां सगळ्यां मोगाचें न्हू तो सर्गींच्या रासाक आपूण व्हरतलो. उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता 20 आनी 1 वसरांत पयल्या वळीर तावन बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी पळयली. पयलींचो आकाश आनी पृथ्वी सगळीं नपयस जाल्ली आनी उपरांत तो म्हणटा जेरुसलेम व्हडा परजळान आनी महिमेन नेसयलेल्या हकले बरी देवान येवचें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, आज समी जेजू ताचे राजकीय अधिकार ताणें स्थापन करूं ना, पूण संवसारांत आमी पळयता झुजां खडकाय राज्यामध्ये देशा मध्ये जनांगा मध्ये आनी एका जातीच्या लोकां आनी एका जातीच्या लोकां मदें झुजू झगडे आमी पळयता. तरेचे नालिसाय आमी पळयता संवसारार. पोसलेपण, अनिश्कळपण, व्याभिचार, सोरपण, लुटचें, अत्याचार करचे, बलात्कार, भेपतेपण, तरेचे नालिसाय आमी पळोवन आसा. व्हड झुजां आमी पळोवन आसा. देश सांगाता मेळचे, दुसऱ्या देशां विरोध झुजचें, दुबळ्या धाकट्यांचें शोशण आमी पळयता. मोगाचें न्हू, एक दीस समी जेजू प्रत्यक्ष जातलो. ह्या संवसाराचो सर अधिकार तो काडटलो, देंवसराक तो पाडाव करतलो आनी सासणाच्या कास्तीक तो लढतलो. तेन्ना मोगाचें न्हू, आमी समया सवें देवाच्या राजाचीं भुरगीं सासणाच्या सासणाक आमी जियेतल्या. उगडापणाच्या बुकांत 19व्या वसरांत 16व्या वळीर आमी वाचता. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 16 समया जेजू क्रिस्ताक तेन्ना थसलें नांव दितलें रायांचो राय, धनयांचो धनी. सोमी जेजू नीज सासणाच्या सासणाक रायांचो राय, धनयांचो धनी. ह्या संवसारांतले सर राय नास जातले, सर राज्यत्वान नास जावन वयतलीं, सर प्रभुत्वान नास जावन वयतलीं. पूण सोमयाचें सर्गींचें राज सासणाक बाळटलें. आमी जावन आसा मोगाचें न्हू त्या राज्याचे सांदे. तर मोगाचें आमी दोळे धांपया. समया जेजूक आमी म्हणया, समया जेजू तूं म्हज्या राय काळजाचो राय म्हणून हांव तुका स्विकार करतां. तूं रायांचो राय म्हणून हांव तुका स्विकार करतां, धनयांचो धनी म्हणून हांव तुका स्विकार करतां. तुज्या संगी सासणाच्या सासणा सर्गींचें सूख जोडूंक आमकां तुवें आपोणें दिलां. त्या आपोण्याक सरी जावन ह्या संवसारांत तुज्या राजाचे सांदे जावन जियोंक, पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन जियोंक म्हाका तूं फावो कर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावांचेर भयण्यांचेर आशिर्वाद घाल. रायांच्या राया, धनयांच्या धनया, तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां सगळ्यांक तूं ह्या कोविड-19 आतां राख. हर एका पिडेशिडेतावन, हर एका कश्टा संकश्टातावन, हर एका दुस्मानातावन, खोट्या व्यक्तीतावन तांकां राख. हर एक पिडेशिडेतावन तांकां तूं राख. हर एका अनवरातावन तूं तांकां राख. हर एक अभिवृद्धी समृद्धी संवसारी रितीन आनी आध्यात्मीक रितीन तांकां तूं फावो कर. तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर तूं आशिर्वाद घाल. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सौम्या, राख म्हाका, तूं राख म्हाका सौम्या. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका, तूं राख म्हाका सौम्या. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सौम्या. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सौम्या. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका, तूं राख म्हाका सौम्या. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. परतून आमी दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांत मेळटा पर्यंत देव तुमकां संतोश बरीत दवरूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.